केप्यां फातोर्फा बोंडला वाठारांतली ही दाट रानांची वाट आणि ही गोंयकारांची श्रद्धा आणि अभिमानाची सुवात। ह्या रानात 2 गणेश मूर्ती मेळ्ळ्यात त्यो 12व्या शतकांतल्यो। वांगडा लिंग, महिषासूर मर्दिनीची मूर्ती, फातराची शस्त्रां अशे दायज। माघ महिन्यातली गणेश जयंती गोंयांत मोठ्या उमेदीन साजरी केली वता। गणपतीची जी उपासना गोंयांत सुरू आसा ही शेकड्यांनी वर्सां सावन सुरू आसा आणि तो धरती मातेचो पुत्र म्हणूनच गणपतीक गोंयकार पुजता। हालींच आमकां केपें तालुक्यांतल्या फातर्फा ह्या गांवांत बोंडला वाठारांत ज्यो गणपतीच्यो मूर्त्यो मेळ्ळल्यो आसा त्यो खूब सोबीत आणि ऐतिहासीक गोंयची दायज आसा। कारण तातूंतली पयली जी मूर्ती आसा ही मूर्ती आयज पळयतना कळटा की कितल्याशा शेकड्या वर्सांनी ती बोंडला ह्या वाठारांत आसली। तिका पुराय तरेन झाडांच्या मुळांनी वेडो घातलेलो आसा। तेका लागून मूर्तीचे वैभव जे आसा हे आमी जेन्ना निरीक्षण करता तेन्ना ते आमकां पळोवपाक मेळटा। एका हातीन गणपतीच्या तुटलेलो दाद आसा आणि दुसऱ्या हातीन मोदक आसा। आणि ही जी मूर्ती आसा ती आमचे टी मुरुगेशी पुरातत्व शास्त्रज्ञ जे आसा उडपीचे त्यांच्या अभ्यासानुसार ही 12व्या शेकड्यांतली मूर्ती आसा। दुसरी आणखी एक गणपतीची मूर्ती त्याच वाठारांत मेळ्ळेली आसा। ती कांय प्रमाणात भग्न आसा, पूण ही मूर्ती जी आसा ती ललित आसना आसा आणि एकंदर मूर्तीशास्त्रानुसार ही जी मूर्ती आसा ही 10व्या शेकड्यांतली आसा। त्याच परीन ह्या वाठारांत आणखी एक जी मूर्ती मेळ्ळेली आसा ती महिषासूर मर्दिनीची आसा। ती मुरुगेशी ह्या पुरातत्व शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासानुसार 14व्या शेकड्यांतली आसा। गोंयांत ज्यो विंगड वाठारांनी गणपतीच्यो मूर्त्यो मेळ्ळल्यो आसा ह्यो आमकां ह्या परिसरांत आसपी कृषी संस्कृतीचो वारसो जो आसा तो परगटायता। सरकारान ह्या दायज सुवातींची उदरगत करची म्हूण थळाव्यांची मागणी। आता आमकां गव्हर्मेंटान कितें पूण आदार करचो आनी थंय एक बरें करून दिवचें। आमी तरी आसतना पंचायतींतल्यान पेवर्ड्स घातले आणि आमी सगळ्यांनी हें करून हें केलां, मातशें दवरलां। आतां ते गव्हर्मेंट इतले कडेन ट्युरिजम म्हणटा ट्युरिजम थंय आमकां कितें करचें। प्रुडंटा खातीर फातोर्फेच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील आणि कल्पेश गावस।